वास्को शारांत 2 वर्सां आदीं लोकांच्या जिवाक धोको आसा म्हूण नगरपालिकेन नवीं झाडां लावपाचें उतर दिवन कापिल्ली झाडांचे जाग्यार अजून मेरेन नवीन ल्हान रोंपे लायले ना म्हूण थळावे नगरसेवक कृष्णा साळकर हांणी नगरपालिकेच्या कारभाराचेर टिका केल्या। फाटलीं 2 वर्सां जालीं नगरपालिकेक झाडां रोवपाचो निर्णय घेवपाक जालो ना म्हूण तांणी राग उक्तायला। आरडेस्को अगती वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। स्वतंत्र पदाची झाडां आसा हांवें टेकन द इनिशिएटीव एंड वी हॅड कट देम इन द इंट्रस्ट ऑफ द पब्लीक आनी ताच्या मागीर आमी म्युनिसिपालिटी कडल्यानूय ती झाडां लावपाचो प्रयत्न केलो आनी हांवें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूय बरयलें की इमिडिएटली स्वतंत्र पार्क आनी एफएल गोम्स रोड दोनूय रोड्स जे आसा ते झाडां लावन ते ब्युटिफाय करचे म्हणून। आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जेन्ना हांगा ऑनरेबल मिनिस्टर राजेंद्र हळर्णेकर आयिल्लो ताणें एग्री जाल्लो तशें ताणें म्हाका लेटर बरय म्हणून सांगिल्लें, तें लेटरूय बरयल्लें। पूण ताजे मागीर दिसता म्हाका हांवें जेन्ना मिटिंगेन हो पॉयंट रेज केलो तेन्ना म्हाका सांगिल्लें गेलें की म्युनिसिपालिटी इज फॉलोइंग अप द मॅटर म्हणून। So till now nothing is happening, so I think so you should ask the municipality authorities that why they have not followed up the said matter. पहिला असेल ड्रिल जे घायलेले आहा हेतून झाडां ना आनी हेच भशेन वास्कोन जायती अशी झाडां कापून दवरलेली आहा। सायड एंट्री चर्ची कडच्यान पसून देस्तेर पसून आमी पयला हांव वास्कोन आमी भोंवत आसता आमी पयलेले आहा। आनी दुसरें म्हणजे पावस येवन गेलो कळ्ळें तुका, आनी पावस येवन गेले उपरांत पसून ते कांय डेव्हलपमेंट ना आनी अर्दी अर्दी झाडां मारून दवरलेली आहा। ती झाडां काडून दुसरें कितें तुमी झाडां तेतून रोवपा जाय। रोवन हे जे वत आहा पळय ते वत सोसूंक जायना। दुसरें कितें पार्किंग कोण पळयता सावडी रावनूच कोण पार्किंग करता त्या भशेन आमचें नित्य गोंय वास्को म्हणटा तें बरें दिसपा जाय, डेव्हलप जावपा जाय। आनी एक कॉन्सलरान एक म्हयन्याक मिटींग जाता पळय ते कॉन्सलरान म्हाका अशें दिसता की ते दवरपा जाय, उलोवपा जाय, टेंडर घालपा जाय हेजेर कितें ना कितें एक्शन जावपा जाय, ते कॉन्सलरान पळोवपा जाय तेजेर।